नमस्कार. आम्ही असा सध्या गिरी हायवे जो नॅशनल हायवे असा सर्विस रोडा कडल्यान पर्वरी सायडीक वयतात त्या रस्त्याचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की हांगासर एक 1.5 वर पयलीं एक फटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक 35 वर्साचो जो मनीस आसा नारायण अभ्यंकर म्हणून वो रावपी मूळ कोलवाळे हांगासरलो वो सर्विस रोडांतल्यान म्हापशेच्यान तो पर्वरी सायडीक वयतालो आनी ताच्या फाटल्यांतल्यान एक लोकल बस जी आसा जी पर्वरी सायडीक वयताली ती बस ताच्या फाटल्यान स्पिडीन येताली. अशें लोकल जे हांगासर आशिल्ले तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे अशें कळण्यात येता की ती बस जी आसा ती स्पिडीन आशिल्ली आनी थेट फुडें जो 2 व्हिलरीचेर जो नारायण आशिल्लो तो तेका थेट बशीचो धक्को जो आसा तेच्या फाटल्यांतल्यान लागली आनी तो रस्त्यार पडना फुडें गाडी घेवन त्या बशीची जी व्हिलां आसा त्या फाटल्या व्हिलाच्या टायरी पोंदा तो येयल्लो आनी खंय तरी टायरी पोंदा येयला फुडें तेज्या तकलेक भरपूरशी इजा जखम जाली आनी थंयसरूच तो जाग्यारूच मरण पावल्लो आसा. सद्या घटनास्थळी हांगासर ट्रॅफिक पुलीस म्हापशेचे पुलीस PSI आसात तशेंच म्हापशेचे फायर फोर्स हांगासर आसात. ते सद्या हांगासर रस्तो जो आसा क्लियर करपाचें काम करीत आसात. ट्रॅफिक पुलीस जे आसा ते बरे तरेन ट्रॅफिक जे हांगासर मॅनेज करपाक लागलेले आसा. फायर जी आसात ते हांगासर रस्तो क्लीन करप हांगासर काम करीत आसात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.